नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमी आतां जी अपडेट घेवन येयल्या ती म्हणजे सुलेमान खान प्रकरणाची। आमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटले कितलेशेच दीस गोंयान सुलेमान खान प्रकरण गाजता, जो क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळून गेल्लो, जो आजून फरार आसा। सगळ्यान पयलीं तो फरार जाले उपरांत एक व्हायरल व्हिडिओ आउट जालो, तेतून तेणें खुबशे आरोप केले। कांय जाणांची नांवां भितर तेणें राजकारण्यांची घेतली, पुलिसांचेर आरोप केले। त्या सगळ्या व्हिडिओचेर आजून पर्यंत वातावरण राज्यान तापलेलें आसतनाच आनी आयज त्याच व्हिडिओच्या संदर्भात अमित पालेकर जो आपाचो मुखेली आहा तेका चवकशे खातीर आयज समन्स धाडिल्लो ओल्ड गोवा पुलिशेन। तो आतां ओल्ड गोवा पुलिशेन चवकशी चालू आसतना आतां दुसरो सुलेमान खानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला आनी ह्या व्हिडिओन सुलेमान खानान आतां खुद्द अमित पालेकराचेरच गंभीर आरोप केल्या। सुलेमान खान आतां अशें म्हणटा की आपल्याक फोर्स केलो अमित पालेकरान की ही नांवां घेवची म्हणून आपल्या व्हिडिओन आनी आपल्याक धाड म्हणून, आनी आपूण हो व्हिडिओ काडून अमिताक धाडलो। आपूण फोनार अमिताचेर कॉन्टेक्टान येयलो, आपूण ताका फोन केलो, अशे तरेचें आतां सिद्दीकी सांगता। सो नेमके आतां जो नवो व्हिडिओ येयला तातूंत सुलेमान सिद्दीकीन कितें दावे केल्यात, तांणी कितें आरोप केल्यात अमित पालेकराचेर, ते आमी सगळ्यान पयलीं पळोवया। सर, हांव सिद्दीकी खान। म्हाका क्रायम ब्रँचाचे पुलिशेन अरेस्ट केल्ले 12/11/2024 म्हाका हुबळी अरेस्ट केल्ले। तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले। मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले। मागीर ते अमित नायका कडेन म्हयनोभर फ्रेंडशीप मारून घेतले। ताका हांवें सांगलें म्हाज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रेबिंग हे केसी खूब आसा आनी म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण, ताका लागून म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय। मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयले। मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांय दिवना, फोटिंगपण करून हांव थंयसून गेलो पळोवन हुबळीसून। मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगलें, सर असो हांव क्रायम ब्रँचा लॉकअपासून पळोवन गेल्या। मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका, मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA यांचें नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून WhatsApp कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता। हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक। तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन यांचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले। मागीर हांवें सगळेचें नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें WhatsApp केले। मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओ एक करून तेणीन एडिट करून फेक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले। हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेलें। सो आमी ह्या व्हिडिओन नव्या सिद्दीकीच्या पयलें की सिद्दीकीन पयल्या व्हिडिओन ज्यो गजाली सांगिल्ल्यो आनी आतां तो जे कितें सांगता हितून खूब मोठी तफावत आसा। ती तफावत कितें तें आमी उलोवया। आनी आतां ह्या नव्या व्हिडिओ उपरांत कशे तरेन परत वातावरण बदलतलें आनी कसो आतां अमित पालेकराकूच हेणें दोश दिला तेजेर आमी उलयतले। आमचे बरोबर आसात आमचे गोमंतकाचे सिनियर जर्नलिस्ट, तशे आमचे सगळ्या ह्या घडामोडींचेर लक्ष दवरपी आमचे अवीत भगई सर। सर, आतां हो नवो व्हिडिओ आयला, हातून तेणें 360 डिग्री परत्यो गजाली सांगल्या। होच सिद्दीकी पयलीं सांगतालो की आपल्याक सगळे पुलीस फोर्स एस्कॉर्ट करपाक येयलो, आपल्या वांगडा कितलेशेच पुलीस स्टाफ आशिल्ले सोडपा खातीर। आतां तो म्हणटा की आपूण पळून गेलो अमित नायका वांगडा फ्रेंडशीप करून। सो हेच्या वयल्यान एक गजाल सिद्ध जाता की सिद्दीकी जे पयल्या व्हिडिओन तेणी ज्यो गजाली सांगलेल्यो आनी आतां तो ज्यो कितें सांगता हेतून खूब मोठी तफावत आसा। दुसरें तेणी अमित पालेकरा बद्दल उलयला, तेचेर आमी मागीर उलोवया। पूण ही जी तफावत आसा तुमकां कितें दिसता? हातूंतल्यान एक पॉलिटिकल रिपोर्टर म्हणून हांव एक गेली 26 वर्सां काम करता। 26 वर्सां म्हाका एक जाणवलेली गजाल अशी की राजकारणाची जी लेवल आसा ती सामकी सकयल्या लेवल पातळीचेर पाविल्ली आहा। म्हणजे मळबांतल्यान गटरान पावता तितली राजकारणाची लेवल। एक सिद्दीकी सारको मनीस जो 4-5 वर्सां बेपत्ता आशिल्लो, तो एका पुलीस धरता, कस्टडींतल्यान पळयता, तो खंय तरी व्हिडिओ काडटा, धाडटा, तो अपोजिशनाच्या हातीन पावता आनी ताचे वयल्यान पॉलिटिक्स स्टार्ट जाता।
परतून आतां एक व्हिडिओ येता जो अपोजिशनाक ब्लेम करता, ताचेर आतां चीफ मिनिस्टर सुद्दां रिएक्ट जाता. म्हणजे पॉलिटिक्साची जी लेवल आहा ती ह्या लेवलीचेर पाविल्ली आसा. आतां सिद्दीकीच्या व्हिडिओचेर विश्वास कितपत दवरप हाचो एक व्हडलो प्रश्न ह्या दुसऱ्या व्हिडिओ उपरांत फुडें आयला, चड प्रबळ जाला. तुमी म्हणटा तशें पयल्या हेचेर तेणी सांगिल्लें की 3 टिमी आशिल्ली, एक फुडें पाविल्ली, आपणा वांगडा एक आसली आनी मागीर फाटल्यान एक आसली आनी तांच्यांनी आपणाक एस्कॉर्ट केलो. आतां तो कितें म्हणटा की अमितान आपणाक मोटरसायकलीचेर व्हेलो, आपण हुबळी देवलो बिवलो, ही सगळी स्टोरी तो सांगता. पयलीं तो म्हणटालो की तो जो अली म्हणून धरलो तेणी ताका कारवारांतल्यान स्विफ्ट गाडयेन हुबळी व्हेलो अशी एक थियरी आसा. ते अलीकय अरेस्ट केला, ती गाडी हे केला, अटॅच केला तेंच्यांनी. तर हे सगळें जर पळयलें न्हू जाल्यार सिद्दीकी पयलीं जो व्हिडिओ आयलो तो एक एस्टॅब्लीश जाता की तो अमित पालेकरा कडेन आयलो. तो मागीर सुनील कवठणकरान सांगलो की अमित पालेकरान आपणाक दिलें, पूण तातूंत एक कॉन्ट्राडिक्ट करणारी 2-3 स्टेटमेंटां आसा ती तेचे कडेन तुमचो हांव लक्ष वेधता. आतां सिद्दीकीचो व्हिडिओ जो प्ले जालो तातूंत कॉन्ट्राडिक्ट करणारी सुनील कवठणकराची जी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तो व्हिडिओ आउट जाल्या उपरांत ती अशी आशिल्ली की एक पेन ड्रायव्ह अमित पालेकराच्या घरा कडेन पावलो. अमित पालेकर खंय तरी भायर वचपाक भायर सरिल्लो, ताका ते पळोवपाक टायम नासलो. कित्या खातीर? अमित पालेकरा कडेन आयपॅड आशिल्ले आनी तो पेन ड्रायव्ह ताका कनेक्ट जायनाशिल्लो. ताका लागून आपणाक तेणी रिक्वेस्ट केली, आपूण तो व्हिडिओ प्ले केलो, तातूंत हें सगळें दिसलें. म्हणजे हाचो अर्थ कितें, अमित पालेकराक त्या पेन ड्रायव्हान कितें आहा तें खबर नासलें असो भासोवपाचो सुनील कवठणकरान तेन्ना प्रयत्न केलो. आनी आपूण अमिताक सांगलें की अमूक अमूक त्या व्हिडिओन आसा. तेन्ना अमित पालेकरान दिलें मिडिया मुखार तूं दवर आनी मिडियाक दी. हे एक व्हर्जन जालें. आतां सिद्दीकीच्या आतां जे व्हिडिओ जर आयले जाल्यार तो कितें म्हणटा की आपूण 17 तारखेक अमित पालेकरा कडेन फोनार उलयलो. म्हणजे अमित पालेकराक पयलीं खबर आसलें की त्या व्हिडिओन कितें आसतलें तें, कित्याक तो म्हणटा की तेणेंच सांगिल्लें. एक दुसरो तो कितें म्हणटा की आपूण ते वॉट्सॅपाचेर व्हिडिओ धाडले. पेन ड्रायव्हची स्टोरी जी सुनील कवठणकरान सांगली, जी अमित पालेकरान ताका सांगली की पेन ड्रायव्ह एक आयला, ती इरिलेवंट थारता. एक खंयची तरी पार्टी फट मारता, आयदर सिद्दीकी मारता नाल्यार ही तरी पार्टी मारता. ह्या स्टेजीचेर आमी कोणाकूच अशें हें दिवंक शकना. कित्याक खातीर सुलेमानाने 360 डिग्रीचेर टर्न मारला आनी जी स्टोरी आतां तांच्यांनी नरेट केली, कोणी सुनील कवठणकरान नरेट केली की कोणी तरी पेन ड्रायव्ह हाडून दिलो आनी सुलेमान सांगता की आपुणूच व्हॉट्सअप केलो. म्हणजे ती स्टोरी तूं धरूंक शकना, वेगळी जाता. दोनूय लेवलाचेर एक तर लोकांक फटोवपाचो एक चल्ला, काय पॉलिटिक्स करून हातूंतल्यान कोणाक तरी वाटावपाचो तर प्रयत्न चल्ला. कितें तरी हातून एक डावट घेण्यासारखी एक गजाल जाल्ली आसा. जर दुसरे सुद्दां आमी जर गजाल पळयत जाल्यार आतां सुलेमान सांगता हें, आनी आयज हो व्हिडिओ अशा टायमार आउट जाला जेन्ना अमित पालेकराची चवकशी चालू आसा ओल्ड गोवा पुलिसे भितर. सारकें त्याच टायमार हो व्हिडिओ आउट जाला. सो आतां अपोजिशन म्हणटा हो आतां व्हिडिओ कोणें धाडलो, आतां सुलेमानाक कोणें प्रेशरायज केलो काय कितें हो नवो व्हिडिओ कर म्हणून, अशे तरेची चर्चा सुरू जाता. सो हें तुमकां कितपत दिसता की बाबा सुलेमानाक रुलींग पार्टींतल्या कोणें तरी आतां प्रेशरायज केला, तो आतां गव्हर्मेंटाच्या कांय घटकां कडेन ताचो संबंध प्रस्थापीत जाला आनी तेका लागून आतां तेचेर प्रेशर घालून अशा तरेन हो व्हिडिओ आयच्याच मुहूर्तार तो आउट केला. ना, हातून एक तुमी पळोवपाक जाय की हेतून एक प्रायम सस्पेक्ट पयलीं जो आसलो, अजून मेरेन तो प्रायम सस्पेक्ट आसा, तो अमित नायक, क्रायम हेचो IRBचो पुलीस कॉन्स्टेबल, जाचेर आरोप आसा की तेणी सुलेमानाक कोठडींतल्यान काडलो आनी मोटरसायकलीचेर व्हेलो असो आरोप आसा. CCTV तेच्यात पुष्टी करता थोडी. तर अमित नायकाक जामीन मेळटा आनी तिसरे दिसा हो व्हिडिओ येता. हाची लिंक आसा काय कितें? अमित नायक कस्टडी भायर येता आनी सुलेमाना कडेन कॉन्टॅक्ट जाता काय कितें, आनी हो व्हिडिओ काड म्हणून ताका कोण सांगता काय कितें, ही लिंक एक तपासपाची गरज आसा. दुसरें एक कितें आसता की एखाद्या खंयच्या तरी आरोपीक सपोज जामीन दिलो JMFCक, तर ताचे अगेन्स्ट अपील करपाक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आसता. बरोबर. आतां क्रायम बेंचीक अशें दिशिल्लें की अमित नायका कडेन सबस्टन्स आसा जाचे कडेन त्याची कस्टडी गरज आसा आनी सुलेमाना मेरेन पावपा खातीर जे धागेदोरे आहा ते अमित नायका कडल्यान मेळूंक शकता, बिकॉज तो लास्ट पर्सन ड्रॉप केलो. तर तर तांच्यांनी अपिलान कितें वचूंक ना, ते JMFCची ऑर्डर मेळ्ळी, ताका बेल मेळ्ळे उपरांत ते गप्प कित्याक रावले. नॉर्मली
खंयच्या गजालीचेर सरकार सुप्रीम कोर्टा मेरेन सुद्धा गेल्ले आमी पळयता. म्हणजे हायकोर्टान जी टायगर रिझर्वाची ऑर्डर दिली ती खरें म्हणजे एनवायरमेंटाच्या फ्रेंडली आसली, तेका सुद्धा अपिलान सरकार सुप्रीम कोर्टान गेल्ले. आणि हो सुलेमान सारको जो गजाल जो लँड ग्रॅबांतलो 4.5 वर्सां एब्सकॉन्डिंग असलेलो आरोपी पळटा आणि त्याका पळोवपी मनशाक बेल मेळटा जाल्यार त्याच्या अगेन्स्ट अपील कित्याक करिना? म्हणजे हा डाऊट क्लियर करपी अशी गजाल आसा. म्हणजे सगळेच आमी जर पळयत हो आतां नवो व्हिडिओ येयला ती गजाल वेगळी, पूण सगळोच हो जर कारभार जर पळयलो भितर खुबशे अशे डाऊट तयार जातात जेका स्कोप आसा की हे कित्याक जावंक ना, हे कित्याक जावंक ना, ते सरकारा वटेन आसूं तुमकां आनी एक गजाल सांगता डाऊट वाडोवपी. क्रायम ब्रांच रायबंदर आसा, तातूंत 4 जाण IRBचे मनीस रातचे येता, एक हवालदार येता, 3 कॉन्स्टेबल येता, 2-3 वरांनी तेंची कॉन्स्टेबलांची ड्युटी बदलता. एक जो हवालदार असता तो स्टेशन हाऊस ऑफिसर SHO म्हणून काम करता, जाचेर सगळी जापसालदारकी त्या टायमारली पुलीस स्टेशनाची असता. हे आमी जर गृहीत धरले आणि ताची आतां इन्क्वायरी करता कोण, ओल्ड गोवा पुलीस इन्क्वायरी करता की सुलेमान कसो पळलो. इंडिपेंडंट इन्क्वायरी, क्रायम ब्रांच वेगळी, ओल्ड गोवा पुलीस वेगळे. आयज 12 दीस जाले. सुलेमान कसो पळलो ही थेरीच एस्टॅब्लिश कित्याक जायना? बरोबर. सुलेमान पळलो तेन्ना SHO कितें करतालो? आता ताका सस्पेंड केला की तो घरा गेल्लो म्हणून सांगतात. अजून ऑफिशियली सारखं गव्हर्नमेंटान ना पुलिसेन अजून काय सांगना. पुलिसांचो PRO ह्या विशयाचेर अजून मेरेन काय उलोवंकूच ना. जो क्रायम ब्रांचीचो SP हा, तो PRO हा पुलिसीचो, तो अजून ऑफिशियली हेचेर काय पयले एक तेणी कितें स्टेटमेंट दिले, ताच्या उपरांत फुडें तेणी सबसिक्वेंट बाबा कितें जालें, सरकार कितें म्हणटा की तुमकां मिडियाक आमी अपडेट दीत रावतले. अपडेट खंय? अपडेट ना, ताका लागून लोक सोर्सीसांतल्यान जे बातमी मेळटा ते मारता. तर विशय असो जाला की तो जर SHO ना जाल्यार आनीक 2 जाण कॉन्स्टेबल आशिल्ले ते कितें करताले. दुसरी गजाल अशी असता की SHO जो असता तेचे कडेन कस्टडीची चावी असता, चावी तेचे कडेन, आनी ताचेर जर कस्टडी ओपन केली जाल्यार ताचेर पुलीस मॅन्युअलानुसार, कित्याक बॉम्बे पुलिसांचे मॅन्युअल हांगा फॉलो करतात, तर तेंच्यानुसार ताचेर एक नोंद करची पडटा. कोठडी उगडली, अमूक ताका इन्क्वायरीक भायर काडलो, अमूक इन्क्वायरीक गेलो, इतले वाजता गेलो, सगळे तुका पुलीस डायरेन नोंद करची पडटा. म्हणजे आमी घरांतल्यान जशें भायर सरून वता येता तशी कस्टडी आसना ती. कित्याक ती कस्टडी कोणी दिल्ली असता? कोर्टान दिल्ली असता. कोर्टान ऑर्डर केल्ली आसा की तो पुलीस कस्टडीन आसा म्हणून. तेका लागून तेची मुवमेंट जी आसा तेका 24 अवरान ट्रॅक दवरचो पडटा. ट्रॅक दवरचो पडटा सारको. मेडिकलाक सुद्धा व्हरचो पडटा विदीन 24 अवर. परत तेका व्हरचो पडटा. म्हणजे तेका कस्टडीन कितें जावना न्हू हे पळोवपा खातीर व्हरचें पडटा. इतले सगळे काळजी घेतली आसतना 12 दिसा उपरांत सुद्धा तुम्ही सुलेमान कसो पळलो ही थिअरी जर एस्टॅब्लिश करू शकना जाल्यार तपासाचेर प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता. न्हू, जो संशय जो विरोधक व्यक्त करतात तेका तुम्ही 1-2 स्टेटमेंट कोणी काढून तुम्ही काउंटर करू शकनात. कित्याक हो संशय जेन्युइन आसा. बरोबर. भले एखादो पयलो व्हिडिओ विरोधकांक मेळ्ळो आसतलो, आतांचो व्हिडिओ खंय पावलो, कोणा कडेन पावलो हे तरी सांगा न्ही. हय, हो व्हिडिओ कसो भायर येयलो हय सिद्दीकीचो, हय, तो मुख्य तपासाचो आता एक भाग जावन आसा आणि तो अशे तरेन फरार आसा आणि तो व्हिडिओ काडीत आसा, एलिगेशनां करीत आसा, नवे नवे दावे करता. पूण हो व्हिडिओ येता खंयच्यान, तो आउट जाता खंयच्यान, हो एक ट्रान्समिट खंयच्यान जालो हे ट्रॅक जर करू शकना जाल्यार गोंय सरकारचे सायबर क्रायम डिपार्टमेंट करता कितें? बरोबर, हो प्रश्न आसा न्ही. थंयसर ट्रॅक करपाक जाय न्ही. बाबा हुबळीच्यान आउट जालो, हुबळीच्या खंयच्या एरियांतल्यान आउट जालो, सपोज तो गोंयान पावलो जाल्यार गोंयान खंय तो पयलो आउट जालो हे कांयच ना. एक मजेशीर गजाल, आता आमी जेन्ना हो व्हिडिओ आमी आउट केलो तेन्ना एका अपोजिशन मनशान म्हाका फोन केलो, म्हणपाक हो व्हिडिओ येयलो खंयच्यान. म्हटल्यार आमकां कसो कळलो व्हिडिओ खंयच्यान येयलो? व्हिडिओ व्हायरल जाला, तो आमी आउट केला. सो आता तो म्हणटा की ना, आता खंय एडिटरांची चौकशी जावपाक जाय की एडिटर बीन सामील आहा काय म्हणून. अशा तरेची आता विधानां आणि अशें आता ते हास्यास्पद आसा. हास्यास्पद गजाली आसा. मिडियाक खंयच्यान खंयची इन्फॉर्मेशन मेळटा म्हणजे फाल्यां आमकां तुमी व्हरतले ना, हाची चौकशी करची न्ही किंवा तुजो सोर्स टॅप करचो न्ही. हाचे सुप्रीम कोर्टान जाय ती रुलींग दिल्ली आसा. फक्त ते कितें म्हणूं शकता, हो व्हिडिओ जर फेक आसा फेक म्हणचो, सिद्दीकी बाबा न्ही,
कळलं न्ही इतलें तुमी म्हणू शकता. बरोबर. नाजाल्यार तुमी एक म्हणू शकता की आता रुलिंग पार्टीन हो व्हिडिओ मिडियाक पेरलो हो पण मिडियाक तुमी एक्यूज करूंक फावना. सारकें. मिडियाक एक्यूज करप सामकें चुकीचें चुकीचें. सामकें चुकीचें. सर ह्या सगळ्या घडामोडी चालू आसतना अमिताची इन्क्वायरी थंय चालू आसा आनी हो व्हिडिओ आउट जाल्या उपरांत रिएक्शन आतां येवपाक सुरू जाल्या. आपाचो आमदार वेन्झी विएगसान ह्या आतांच्या ह्या नव्या व्हिडिओचेर आपली कितें प्रतिक्रिया दिल्या ती आमी पळोवया. व्हिडिओ प्ले करता हांव तुमकां. अख्खे गोंयकारान आज हो व्हिडिओ चोयचो. अरेस्ट केल्ले तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. मागीर ते अमित नायका कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हज्या नांवार खुबशे केसी आहा लेट ग्रेडींग ते हे केसी खूब आसा. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका रुलिंग पार्टीचे मिनिस्टर MLA हेंचें नांव घे पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून वॉट्सअप कर हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान लीड घालपाक. मागीर हेणें म्हाका सगळे पॉलिटिशियनांचे सगळें नांव घे म्हूण म्हाका फोर्स केलें. मागीर हांवें सगळ्यांचें नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें ते वॉट्सअप केले. मागीर तेणी ते 4-5 व्हिडिओ एक करून तेणी एडिट करून एक व्हिडिओ करून आनी म्हाजेर व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून ना हायकोर्टान लीड घालपाक सांगलें. सर हांव सिद्दीकी खान हे व्हिडिओचे चोयन कोटा आज जेन्ना अमिता हिंग भितर आपयलो आहा वेन द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन हो व्हिडिओ व्हायरल जाता. हेजे कितें कोटा हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटाक तो इन टच आसोन आज हो व्हिडिओ कोण ही नाटकां जरी तरी अमिता व्हिडिओ मेळ्ळो कोणे जाल्यार दिल्लो आनी तो विसल ब्लोअर म्हणून टॅकिंग आपयला जाल्यार हेज विसल ब्लोअर कोण हाऊ दिस इज डायरेक्टली गेटिंग व्हायरल विथ द मिडिया एक कोण धाडलो ते कापोवपा नाकींग आतां. सो आज हेजे कळोन येता हो सरकार कित देखून करूं शकता तो. आज हो सरकाराक परिस्थिती असली जाल्या की तांकां आज असले व्हिडिओ सो दॅट मिन्स दीस गाय इज इन टच विथ द गव्हर्मेंट इज इन टच विथ द ब्युरोक्रेसी इज इन टच विथ द पुलीस नाजाल्यार हो कितकोन व्हिडिओ अशें करपाक शकता. आज प्रत्येक गोंयकाराक वाटें कितें जाता तें हे जे आज सारकें सगळे एग्री जातले. सो आज म्हाका सदां हें क्लियर जावपा जाय हू इज दीस विसल ब्लोअर हें कापोवपा जाय हिंगा आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना नाजाल्यार मुखारान कितको वयतलें इन्व्हेस्टिगेशनू. बिसायड्स ऑल द अदर पीपल जे सगळे इनवॉल्ड आहाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशन करून नासतना आज आमगे अमिता किंग आपयला भिरांत दाखोवपाक जी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी हू इज टेकिंग द BJP हेड ऑन. BJP आज आबूज जाल्ली आहा कित्याक सगळे तेंगे स्कॅम आमी एक्सपोज कोताय आनी सगळ्यान मेजर स्कॅम जो लँड स्कॅम आहा जो SITचो आहा जो लँड ग्रॅबिंगाचो तो आज अमितान एक्सपोज केलो म्हणून ताका भितर हाडलो फॉर नो रिजन. आनी तेन्ना आतां हो फेक व्हिडिओ आतां तेमी करूंक लायलो. जस्टीस वील ऑलवेज प्रिवेल. जस्टीस हॅज प्रिवेल्ड इन दिल्ली. लिकर पॉलिसीचेरय आमकां अशें करून त्रास केल्ल्या हिंगाय त्रास कमी जाल्ले जेन्ना जेन्ना BJP भिता आनी जेन्ना BJP कोटा ही दुसरी खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी तांकां भारी पडपाची आहा तेन्ना ते सगळी नाटकां कॉमेस करपाक. नाव इट इज अमित पालेकर टुमोरो इट कूड बी मी डे आफ्टर टुमोरो कूड बी क्रूज अँड इट कूड बी ऑल ऑफ अस इन्क्लुडींग ऑल आवर अलायन्स लिडर्स. बट आमी आज सगळे एकठांय रावन गोंयकारांक एक्सपोज करीत रावतले अँड वी आर गोइंग टू स्टे युनायटेड टुगेदर टू मेक शुअर दॅट दिस BJP गव्हर्मेंट इज एक्सपोज. गव्हर्मेंटाक खबर आसा सुलेमान खंय आसा जरी तरी सुलेमान हुंया तो खबर ना जाल्यार सुलेमानाक कळ्ळें की आज हो व्हिडिओ काडपा जाय म्हणून अमित भितर आसतना हे पिक्चर जे आहा ते पिक्चर बरोवन दवरलो आहा म्हणून ऑलरेडी सांगून गेलो आहाय. सो हे पिक्चर बरोवन दवरलो हे पिक्चरा भाग आतां रिलीज जायत आहाय और हे तो ट्रेलर हे म्हणून पाहता आनी हेंगे कित जाता तें कळटलें. बट द होल स्टोरी इज द गव्हर्मेंट इज शीट स्कॅड. गव्हर्मेंट भिलोलो आहा आनी हे गव्हर्मेंटाचे सगल्यो कार्यावळ ज्यो आहाय जितले ते जमीन चलो आहाय हे जमीन म्हाका सदां सगळें भायर सरतलें आनी एकाय म्हाका सदां हुंय जाल्यार हुंय आतां दवरलो आहा तुमी आनी दॅट इज दीस इज वॉट इज बींग मॅन्युप्युलेटेड. दोन व्हिडिओ येयले तो सर म्हणटा कोणा सर कोणान एड्रेस कोत्तो फाटले व्हिडिओ डेप्युटी स्पिकरान कितें सांगलो तुका डेप्युटी स्पिकरान कितें सांगलोलें स्वतमानपाचें स्वतमानपा तें डेप्युटी स्पिकरान तुमकां सांगिलां कितें स्वतमानपाचें म्हणून. आतां हो व्हिडिओ स्वतमानपाचो जो अमितान दिल्लो व्हिडिओ स्वतमानपाचो ही गजाल चवकशी करपाची गरज आसा. पूण चवकशी कोणाको करूं जायी विसल ब्लोअराको करपाची जाल्यार एकाय विसल ब्लोअर हाडचो पडलो बिकॉज दीस इज कमींग डायरेक्टली टू द मिडिया. आय डोंट नो हू गेव इट टू देम.
सो चौकशी म्हणटा ती हुंयसर कमेस जाता, चौकशी म्हणटा ती नांव घेयलें तितल्यांक इसर कमेस जाता, आनी जो तूं तें नांव घेयलें ती सारकें नाय जाल्यार यू हॅव टू इन्वेस्टिगेट एंड फायंड आउट, नॉट कॉल लायक दीस टू हॅरस द प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. आमगे कितें म्हणप यू फायंड आउट, यू इन्वेस्टिगेट अगेन्स्ट एवरी वन हू इज देर, बट एवरीबडी इज फ्री एंड अमित इज सिटींग इनसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ गिविंग अ व्हिडिओ. सो हाल तुमकां कोणें व्हिडिओ जो दिलो तुम पयलीं भितले पयलीं हाडपा न्यूज कित्याक ना तुका भितर बसयतले अशें करून ही मेसेज पास जाल्ली आहा. पूण आम आदमी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी, आम सगळे जे हिंग उबी आहाय आम भायर सरलो आहाय कित्याक आमगे प्रत्येक प्रोफेशनासून आम आज भायर सरून पॉलिटिकल चेंज करपाक बदल जो आहा तो चेंज करपाक कित्याक मुखार चलय इज जस्ट बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट दीस कायंड ऑफ थिंग्स दॅट इज हॅपनिंग इन गोवा. आनी आम मुखार आसतले, आम सदां आसतले आनी आमगे सगळे अलायन्स पार्टनर एकठांय जावन वी आर गोइंग टू कीप एक्सपोजिंग एंड कीप डिगिंग इन टू दीस कंटेंट. डर्टी पॉलिटिक्सान कोण आसतलो फाटल्यान? ह्या डर्टी पॉलिटिक्सांक ओनली द बीजेपी, हेजे भायर आनी कोण ना. तेंगे आख्खे फूल पॅनल आहा, ते फूल पॅनल इज देर बिहाइंड ऑल दीस लँड ग्रॅबिंग इश्यूज अँड दॅट इज द रिजन दे आर ऑल प्लेइंग दीस कार्ड्स द वे दे वॉन्ट. सो आता ह्या सगळ्या घडामोडींनी मेजर अपडेट येयल्ली आसा ती म्हणजे सुलेमान सिद्दीकी जो पळलो त्याच्या भोवती हें सगळें प्रकरण, ताच्या व्हिडिओच्या भोवती हें सगळें राजकारण चालू आसा, तेका निमणो अरेस्ट केल्लो आसा. आनी सगळ्यान पयलीं आमी ही बातमी ब्रेक केल्या आनी खुद्द मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिल्या की सुलेमान सिद्दीकी जो आसा तेका केरळा भितर अटक केला 2 दिसां पयलीं आनी तेका आतां गोंयान हाडपाची आयज तेका हाडटात अशी म्हायती खुद्द मुख्यमंत्र्यान दिल्या. सो ह्या सगळ्या घडामोडींतली ही मेजर अपडेट, मेजर ब्रेकिंग की सुलेमान सिद्दीकी हो निमणो अरेस्ट जाला आनी तेका आयज गोंयान हाडटात. आनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी कांय खिणां पयलीं ही गजाल सांगल्या. नेमके मुख्यमंत्र्यान कितें म्हायती दिल्या ती आमी पळोवया. येवन भोंवताले तसो सुलेमान आपलो सोयरो आसलेल्यारको किंवा तेंचे पार्टीन येवपाचो आसलेल्यारको तांकां कळ्ळें की पुलिसांची कॅपेसिटी कितें ती. कारण ह्या सुलेमानाचेर केसीस रजिस्टर्ड करपी म्हाजें सरकार. सुलेमान हो फक्त गोंयांत न्ही, पुण्याक आसतलो, दिल्लीक आसतलो, अशा सगळी कडेन अशा पद्दतीचे सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीचे हे जे आहा पळय न्हू ते तेणी केल्या. पूण तेका परत एकदां पुलिसांनी आमचे अरेस्ट केलो, केरळान अरेस्ट केलो. परत सांगतलो आयज न्ही, तेका अरेस्ट 2 दिसां पयलीं केला. पण आज ताका आमी गोंयांत हाडटा, डिक्लेअर करूंक नाशिल्ले. पण आज ताका सगळे केल्या उपरांत थंयच्यो तेज्यो फॉर्मेलिटीज केरळ सरकारा कडेन उरलेले बी केरळ सरकारान कंप्लीट केल्या उपरांत आज हँडओव्हर केला. पण आज आमी डिक्लेअर केला, आज तो गोंयांत पावता. आनी म्हाका दिसता की जे सगळ्यांनी सरकाराच्या विरोधात जे जे कितें उलयल्लें पळय न्हू ते सगळें ओपन जातले आनी सगळ्या लोकांक कळटलें एक्झॅक्टली म्हणजे सुलेमानान कशा पद्दतीत कोण कोण तेज्या वांगडा आसा आनी कित्याक तेका जशें कितें दाखयताले की तेका सोडा म्हणूनच थोडे जाण भोंवले सारके फोटो बिटो घेवन भोंवंक लागले, तो व्हडलो हो जाल्ल्या सारको. म्हणून म्हाका दिसता अशा पद्दतीच्या लोकांचे सुलेमानाक हांगा हाडल्या उपरांत ओपन जातले. आत्ताच आयकतलो तेजो व्हिडिओ कितें तरी आयला म्हणून, म्हणजे कशे मिसयूज करतात वेगवेगळ्या पार्टीचे लिडर ते हेज्या वयल्यान कळ्ळें. ती कांय चिंता म्हणजे परत एकदां इन शॉर्ट गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. असले जे चोर आनी जे लँड लुटारू आहा पळय न्ही हे केन्नाच सुटचे ना म्हाजे कडल्यान. ज्वेल बी वेगळी आसतली, लॉकअप बी आनी परत सुटचो ना. सो आमी हांगासर आतां नवी अपडेट सर पयली सीएम म्हणटा की सुलेमान खानाक 2 दिसां पयलींच अरेस्ट केला केरळा भितर आनी तेका आयज गोंयान हाडटा. आतां प्रश्न असो उरता, जर तेका 2 दिसां पयलीं अरेस्ट केला जाल्यार आयज हो व्हिडिओ व्हायरल कसो जालो? ना तोच एक हो जो व्हिडिओ नवो आयला पळय तो व्हिडिओ व्हायरल कसो जालो होच एक सस्पेक्टेड गजाल आसा. कित्याक 2 दिसां पयलीं जर तेका अरेस्ट केला जाल्यार 2 दीस ती म्हायती सरकारान दडोवन कित्याक दवरली. एक बरी गजाल कित्या खातीर तेका धरलो. ही आतां जे गजाली भायर येवपाक जाय, अपोजिशन जे डिमांड करता ते सगळे फुलफील करपाक मेळटले जाल्यार सरकार जशें म्हणटा की अपोजिशनांतले कांय जाणांचेर त्रास जावं शकता, तांची नांवां भायर येतली, तें जावं शकता. हातूंतल्यान अपोजिशन आसूं नाल्यार रुलींग आसूं, जे कोण कल्प्रीट आसा ते लोकां समोर येवपाक जाय, ही बरी गजाल आसा. पूण 2 दीस ही म्हायती लिपोवपाचें कारण कितें एक ते कळूंक ना. दुसरी गजाल अशी, केरळान जे सरकार आसा ते बीजेपीच्या विरोधातले सरकार आसा. हे विरोधक हांगा रस्त्याचेर उतरतात, सगळे करतात, तांकां पुलीस चवकशीक आफयता. त्या सरकारान सुद्दां हांकां विरोधकांक म्हायती कित्याक दिवंक ना केरळच्या सरकारान? म्हणजे विरोधकांचें जे कोऑर्डिनेशन ना, जे आमी सगळे पळयता की बीजेपीच्या वगैरे सगळे एकठांय येयल्यारकें दिसता, पण तशें ना. काँग्रेसीचें आंदोलन आसा ते बाकीचे आसना. आज पालेकराक जेन्ना आफयता तेन्ना बाकीचे कोण आसना, अशें सगळे जे दिसता पळय हे सगळे
एक्चुअली हांव पयलीं जें म्हणटालो राजकारणाचो खालावल्लो जो स्तर आसता तो ह्या सगळ्यांतल्यान म्हाका दिसता म्हणजे सगळ्या पॉलिटिकल एंगलांतल्यान हांव पळयता सुलेमान सिद्दीकी हो लँड ग्रॅबिंगांतलो एक्यूज ना तेचे कडल्यान इन्क्वायरी जावपाक जाय कोण कल्प्रीट आहा तेंचेर गुन्यांव दाखल जावपाक जाय कोर्टान तांकां ख्यास्ताय दिवपाक जाय पण ह्या प्रकारा वयल्यान जें राजकारण केलें गेलें पळय बरोबर ते चुकीचे म्हणजे रुलिंगा कडल्यान आसूं नाल्यार ऑपोजिशन कोणाय कडल्यान आसूं हाचेर एकामेकाचेर फार मारून कितें मेळ्ळें कांयच ना आतां सुलेमान येतलो बरोबर सर हेतून आता एक गजाल दिश्टी पडटा एक लॉजीक आमी जर पळयत जाल्यार जेन्ना सुलेमान फरार जालो तेन्ना तिने एक व्हिडिओ काडलो तेचेर तेणी गंभीर आरोप केले ते रुलिंगाचेर केले आता सुलेमान सीएमान खुद्द सांगला की तो अरेस्ट जाला 2 दिसा पयलीं आणि आयज सुलेमानाचो अमिताची चौकशी चालू असताना एक असो व्हिडिओ व्हायरल जाता जो अमिताच्या अगेन्स्ट जो अमिताक अक्यूज करता म्हणजे हेतून जी एलिगेशनां सिद्दीकी सुलेमान खानान केल्ली ती तो खंय तरी न्यूट्रलायज करता आणि आता अपोजिशनाकूच आरोपीच्या पिंजऱ्यान तेणी उबे केले आणि तो ऑलरेडी अरेस्ट जाला म्हणजे हेतून आता समजपाचें कितें एक म्हणजे कितें की सुलेमान सिद्दीकी प्रकरणांनी खुबशे गजाली लिपोवप अशे गजाली जाल्ले आसात बरोबर आमी जर सुलेमानाचो पयलो व्हिडिओ जर पळयलो जाल्यार तेतून कांय जाणांची तेणी नांवां घेतली बरोबर अमूक मनीस आयले आपणाक SP क्रायमाच्या ऑफिसान व्हेलो आनी आपणाक थंय मारलो अशें तेणी म्हटलां तर अपोजिशनान DGPक मेळून तेन्ना अशें सांगलें की 2-3 दिसांतले ते फाटल्या CCTV फुटेज पब्लीक करा की आपणाक दिया अशें ती अजून मेरेन दिवना म्हणजे सरकाराचे किंवा पुलिसांचे हात जर क्लीन असले आणि जे अपोजिशन आरोप करतलो किंवा सिद्दीकी आरोप करतलो असे गृहीत धर तातूंत कांयच तथ्य ना अशें जर धरले जाल्यार ते फुटेज पब्लीक करपाक येवपाची बरोबर कळ्ळें न्ही तातूंत कितें प्रायवसीचो ब्रीच जायत ना तुज्या ऑफिसान कोण आयलो कोण गेलो हेतून प्रायवसी काय ना बरोबर कळ्ळें न्ही एखाद्या वॉशरुमांतले तूं फुटेज मागता आनी कितेंतली फुटेज मागता जाल्यार तूं एक प्रायवसी ब्रीच जाता एखाद्याची प्रायवसी कॉम्प्रोमायज जाता पण ऑफिसान कोण येता आनी ऑफिसांतल्यान कोण भायर सरता हे जर तुम्ही पब्लीक देर इज समथिंग टू हायड सस्पिशियस गजाल खूब आसा सुलेमान सिद्दीकी प्रकरणान एकंदर पयलो व्हिडिओ मागीर दुसरो व्हिडिओ आता येल्ली मोठी अपडेट की सुलेमान खाना सगळ्यात वायट कितें सुलेमान सिद्दीकी सारख्या मनशाच्या व्हिडिओ वयल्यान जे पॉलिटिक्स जाले ते सामके सकयल्या लेवलार हे सगळ्यात वायट कित्याक हो ट्रेंड सेट जाता मागीर एक कोण खंय तरी व्हिडिओ काडटलो आनी ताचेर आमी हांगा पॉलिटिक्स करतले खरें म्हणजे ह्या सगळ्या गजालीचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय रावूंक जाय गोंयकार म्हणून आमी एकठांय रावपाक जाय की एक कोण तरी कर्नाटकांतलो शिवमोगांतलो सिद्दीकी येतलो हांगाची लँड ग्रॅबिंग करतलो आणि आमचेरच आरोप करतो कोणारय करू रुलिंगार करून ना अपोजिशनाचेर करू तो विषय ना आणि तो पळटलो कस्टडींतल्यान पळटलो आणि आमी तेचेर एकमेकाचेर फार मारतले ताच्या व्हिडिओ वयल्यान दिस सो आमी हांगासर थांबता आमचो वेळ जाल्लो आसा पूण जशें सरान सांगलें की सुलेमान सिद्दीकीचे जेलींतल्यान पळून वचप हीच खरी म्हणजे गंभीर गजाल आसा लॉ अँड ऑर्डराच्या बाबतींत एक आमी कितें एग्जाम्पल देशा मुखार दिता हेचोय विचार जावपाक जाय दुसऱ्यो गजाली म्हणजे कांय हांगासर आमी जशें आतां चर्चा केली कांय अश्यो गजाली आसा जाचे भोंवतणी एक दुबावाचें वातावरण आजून आसा आणि तातूंत आनी एक महत्वाची अपडेट मुख्यमंत्र्यान हांगासर दिली जी आमी पळयली की सुलेमान सिद्दीकीक अरेस्ट जाल्या 2 दिसा पयलीं आनी ती बीन केरळांत अरेस्ट जाल्या आनी ताका आयज गोंयांत हाडटा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां आणि जर तो 2 दिसा पयलीं अरेस्ट जाला जाल्यार आयज ताचो नवो व्हिडिओ हो कसो व्हायरल जालो तो व्हायरल कोणी केलो किंवा तो करपा फाटलो उद्देश कितें हे सगळे प्रश्न हांगासर उपस्थित जाता आणि महत्वाचो एक प्रश्न सरान जशें सांगलें विरोधी पक्षांनी मागणी केल्ली CCTV फुटेजीची ती सुद्धा अजून आउट केल्ली ना किंवा तांची मागणी विरोधकांची पुराय जाल्ली ना तेका लागून ह्या सगळ्या प्रकरणात अजून पर्यंत दुबाव व क्लियर कोणाचोच जाल्लो ना तो आनी वाडत आसा ते आतां फुडें कितें जातलें आयज सुलेमानाक हाडटात तेजेरूय आमी नजर दवरून रावतले ह्या सगळ्या घडामोडींचेर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV आमी हांगाच थांबता देव बरें करूं